तर इतले तास आसात, इतले दीस आसात आणि जर नवीन NEP प्रमाणे सुद्दां ह्यो सगळ्यो गजाली एकोमोडेट जातात जाल्यार चेंज इन स्ट्रक्चर कित्या खातीर? कशें आसा की NEPन एज्युकेशन सिस्टमीक हो एक मेजर चेंज जावचेलो आसा. म्हणजे कशें केलें, पयलीं एका टायमार आमचे कडेन आमी बरींच गोंयान स्कुलांनी 8 ते 1 असो एक कॉन्सेप्ट चलताली बरें जळ. मदीं मागीर गव्हर्मेंटान तेजें 5.5 वरां करपाचो प्रयत्न केलो, पूण तेद्या वेळार खूब मोठ्या पालकांनी हें केलें आनी ते 5 सव्वा 5 वरां पर्यंत अशें सादारण चलता आतां बरेचशा स्कुलांनी. कांय स्कुलां एक्सेप्शनल आसा जी 5.5 वरां एक्स्ट्रक्शनल अवर्स, हांव टॉकिंग 5.5 वरां इन्क्लुडींग रिसेस न्ही, इन्स्ट्रक्शनल अवर्स 5.5. अवर्स. आतां कशें आशिल्लें की हांव मातसो फाटीं वयता, म्हणजे सिसिलबाईन म्हटलें की कोणाक कन्सल्ट करना, कांय करना, उलोवपाक दिवना. हांव हेचेर पूर्ण असहमत आसा. म्हणजे कितें सांगता, आमकां न्ही गोंयान हांव सादारण फाटल्या 30 वर्सां जालो एज्युकेशन फिल्डान काम करता. 2002 हांव हेडमास्टर जालो, तेन्नाच्यान आतां पर्यंत सादारण 18 वर्सां हांव वेगवेगळ्या पोस्टांचेर हेडमास्टर सेशनाक आशिल्लो. म्हणजे सुरवातीक तालुका डिव्हिजन अशें वेगवेगळे, आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळे बोर्डीचेर काम केलां हांवें, खूब वर्सां काम केलां. आनी म्हाका फर्स्ट टायम गोंयान एज्युकेशन सेक्रेटरी असो मेळ्ळो जो गोंयकार आशिल्लो, जो गोंयची सिस्टम खबर आशिल्ली आनी जो प्रत्येकाचें आयकता. म्हणजे आमचे गोवा हेडमास्टराच्यो 2 मिटिंगो जाल्यो, म्हणजे अग्नी सर हें करतलो, म्हणजे गेल्या वर्सा जाल्योच. ह्या वर्सा जेन्ना इम्प्लिमेंट करपाचें तेन्ना नॉर्थाक एक जाली, सावथाक एक जाली, 31 जानेवारीक मिटिंग जाल्ल्यो. आनी आमकां उशीर जातालो. म्हणजे हांव खरें सराक म्हणलें, सर मडगांव मिटींग आसा, सर म्हाका म्हणपालो विलास सगळ्यांचे प्रश्न घेवपाक जाय म्हणून लोलयेकर सरान. ना म्हणपालो एकट्याक सुद्दां प्रश्न उरपाक जायना. आनी तेणी फोरम ओपन केलो, अंदूय केलो. गेल्या वर्साची मिटींग सांगता, गेल्या वर्साची मिटींग तर अशी बॅक टू बॅक आशिल्ल्यो. म्हणजे सकाळच्योच एक सेशन सोंपलें 11क, दुसरें 11:30 सेशन आशिल्लें. तेन्नाय सरान सांगलें मिटींग लेट जाल्यार आतां खंयच्याच हेडमास्टराक प्रश्न विचारून अशें जावपाक जायना म्हणून. आनी तेच लोलयेकर सराची ही मोठेपण आसा की ते प्रत्येकाक उलोवपाक चान्स दिता, प्रत्येकाचें आयकून घेता. आनी आयकून घेवन थारायना तें आयकून घेता, नेक्स्ट डे ते स्टेरींग कमिटीची मिटींग आपयता. म्हणजे इमिजिएटली अरे काल हे मुद्दे येयल्ले, हेजेर कितें कितें आसा सांगा तुमचें, कितें करपाक येता, आनी हे व्हॅलीड मुद्दे आसा तितले खंयचे आसा तेजेर सोल्युशन. इतलें सिस्टमॅटीक काम चल्लां. आनी जें म्हणटा पळय सेजलबाई की NEP इम्प्लिमेंट करतना लोकांक कन्सल्ट, हें न्ही, NEP इटसेल्फ ही लोकांचे येयल्या. कशें सांगता की सादारण 2020 जरी पॉलिसी येयली आसा, 2-2.5 वर्सां पयलीं काम सुरू जाल्लें. आमकां स्कुलाक लेटर येयली न्ही, स्कुलान तुमी स्टाफान कन्सल्टेशन करा, पेरंटा कडेन आनी सगळ्यांनी सजेशन धाडलेली. म्हणजे तेज्या नंतर ड्राफ्ट येयलो 2020. NCF जो येयला तो हो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क येयला. हो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क इज अ गायड लायन, म्हणजे टोटल गायडलायन कितें करप. हो कोणी तरी दिल्ली बसून तयार केलो अशें ना. हेचेर सुद्दां आमकां येयल्लें इन्स्ट्रक्शन. आमकां स्कुलांक सर्कुलर येयल्ले की तुमी स्कुलान PTA कडेन डिस्कस करा, तुमी स्टाफा कडेन डिस्कस करा, आनी ही पॉलिसी जी डॉक्युमेंट ड्राफ्ट आसा तो कसो इम्प्लिमेंट करपाक मेळटो तेचें कंपायलेशन करून हें येयलां. आतां दीस हॅज कम फ्रॉम द सिवियर कंपायलेशन ऑफ वेरियस सजेशन्स ऑल ओवर इंडिया. तो ऑलमोस्ट तुम्ही म्हणटा कन्सल्टेशन जावन कन्सल्टेशन जावन येयला. आतां गोंयान जर कन्सल्टेशन म्हणत न्ही जाल्यार गोंयान न्ही आमचो गोवा बोर्ड सादारण जुनान टायम टेबल डिक्लेअर करता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां सादारण 10वेच्या हें एप्रिलान सुरू जातालें एग्जाम. अंदू मार्चान सुरू केली. तेन्ना गोवा बोर्डान सांगलें की आमी फुडल्या वर्सा एप्रिलान टर्म सुरू करपाचें हें आसा, शक्यता आसा, आनी त्या खातीर तेजी सगळी प्रोसिजर जावपाक तेन्ना डिक्लेअर करूंक मेळना कित्याक तो प्रोसिजर आशिल्लो. पूण 1 वर्सा पयलींच्यान ही चर्चा चालू आसा. कडेन इतली जर अवेलेबल आसा अवर्स जाल्यार आमी स्ट्रक्चर ट्वीक कित्याक करतात? पयली गजाल म्हणल्यार जो सिसिलबाईन सांगला की टिचर्सांचो प्रॉब्लेम दॅट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लेम. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खूब कडेन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस टिचर दिल्ले आसात जंय फूल टायम टिचर दिवपाची गरज आसा. लास्ट इयर तर व्हेरी फ्यू स्कूल्स वेर गिवन एनओसीज टू अपॉइंट फूल टायम टिचर्स, परमनंट टिचर्स. सो हो पॉयंट आसाच. भुरग्यांक वोकेशनल एज्युकेशनाक जे विशय घेवपाक ताका चॉयस आसा ते घेवपाची ताका मेकळीक मेळपाक जाय. त्या नदरेंतल्यान क्लस्टर्स जर फॉर्म जाले, ग्रूप ऑफ स्कूल्स, आनी वेगवेगळ्या स्कुलांनी जर वेगवेगळ्या तरांचे टिचर्स दिले जाल्यार भुरग्याक स्कोप मेळटलो की म्हज्या स्कुलांक जरी तो विशय नासलो जरी जायत जाल्यार दुसऱ्या स्कुलांक आपूण तो विशय वचून शिकतलो म्हणून आनी आन्सर करतलो म्हणून. दीस इज वन जेन्युइन प्रॉब्लेम तो टिचर्सांची अपॉयंटमेंट म्हणटात तो. एज रिगार्ड्स टायमींग पळय आसा न्ही, तो टायमींग 220 डेज इन्स्ट्रक्शनल डेज जे मेन्शन केल्ले आसात एज्युकेशन रुल्स 1986 भितर, ते 220 डेज आमचे इन रियलिटी जायनात. फर्स्ट टर्म आनी सेकंड टर्म लास्ट इयराचो जर हें घेतलो जर जायत, जर आमी डेटा जर घेतलो जाल्यार 220 डेज भरनात. म्हाका दिसता ते भरपा खातीर एप्रिलाचो म्हयनो जर आमी वापरलो जाल्यार ते 220 डेज एक्चुअली आमी यूज करपाक पावतले. दुसरो म्हाका आनीक म्हत्वाचो मुद्दो मांडपाचो आसा तो असो की एप्रिलाक अदरवायज भुरगे येनात स्कुलांक, येतातच न्ही.
एप्रिल एंड पर्यंत येतात, 26-27 तारीख पर्यंत येतात आणि 11-12 पर्यंत येतात. आणि जेन्ना जेन्ना हीट एक्स्ट्रा जाल्या तेन्ना तेन्ना गव्हर्मेंटान सुटी दिल्ली आसा. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान मॅनेजमेंटाक जर ऑथॉरिटी दिली की पर्टिक्युलरली त्या वाठारांत आतां अशें आसपाक शकता की काणकोणाक एखाद दीस भयंकर हीट आसा, पणज्यात नाच, पेडण्यात नाच, पेडण्यात भयंकर हीट आसा आनी काणकोणात ना अशें आसूं येता. सो मॅनेजमेंटाक जर डिस्क्रेशनरी एक पावर दिली की यू डिसायड, तुमकां जर अमक्या दिसाक दिसलें की हीट चड आसा म्हणून, आतां सगळ्या स्कुलांनी पेरंट्सांचे व्हॉट्सएप ग्रुप आहात, सो यू इन्फॉर्म द पेरंट्स वन डे इन एडवान्स की फाल्यां बाबा हीट, आनी आतां मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सगळे प्रेडिक्शन सांगता. तुम्ही म्हणतात डेली आमच्यांनी ही डिसिजन्स घेवपाक जाता जातात. जाय ओके जाल्यार. विलास सर, ह्या दोन्ही मुद्द्यांचेर, कारण तांणी दोन्ही सावय बाबान काडिल्ले इश्यूज आहात. एक विशय सावयवान जो काडलो हय. म्हणजे हो रायट टू एज्युकेशन एक्ट आसा, हय. जेचेर तेणी हें मान्य केलें जी आमकां 1000 वरां आशिल्ली, म्हणजे अप टू नाव आमचे कडेन 1000 वरां कितें RT आशिल्लो. नवीन जेन्ना एक्ट येयलो तेच्या नंतर आमचे कडेन येयली 1200 वरां. आतां सावय बाब म्हाका हो सर्क्युलर दाखयता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान कितें म्हटलां, एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा की देर शूड नॉट बी लेस दॅन 220 days, इंस्ट्रक्शनल डेज शाल बी नॉट लेस दॅन 200 days. आतां 220 दीस तितले 200 दीस पेक्षा कमी इंस्ट्रक्शनल डेज आसपाक जाय. आणि आमचो रायट टू एज्युकेशन एक्ट हितून नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क कितें म्हणटा, म्हणजे तो सावय बाबूय म्हाका दाखयता बऱ्याच वेळा, तितून तो 220 दीस हे वर्किंग आसपाक जाय आमचे. आतां हे वर्किंग ऑलरेडी आसा गोंयांत, पूण आमचे कडेन कशें आसा, आमचे कडेन आमी 2 डिविजन केलां. भुरग्यांक आमी 30 मार्च पर्यंत सोंपयताले आनी फुडलेले एक वर्किंग दीस फक्त टिचर वर्किंग करतालो. भुरग्याक कितें केलें आनी टिचर काम करतालो खंयचें, एक तो रिजल्ट तयार करतालो आनी दुसरो तो 10वेचे क्लासीक घेतालो, 12वेचे क्लासीक सो घेतालो. वर्किंग डेज आसताले, इंस्ट्रक्शनल डेज नासताले अशें म्हणटा आतां तुम्ही. यू आर डुईंग दॅट डिविजन. हां, तें डिविजन जें आशिल्लें तें ना हांगासर. तेणी कितें केलां न्ही आतां, एज पर NEP असेसमेंट पॅटर्न वील टोटली चेंज. हितून होलिस्टीक रिपोर्ट कार्ड आसा, होलिस्टीक प्रोग्रेस कार्ड म्हणून आसा, भुरग्यांचे वेगळे हेचो असेसमेंट करपाचें आसा. आतां त्या खातीर असेसमेंटाक चड दीस लागतले आनी त्या खातीर सगळे दीस वाडचेर आसा. म्हणजे जर सगळे दीस टोटल जे वर्किंग मेळटा तुम्ही म्हणटा सिस्टमच चेंज जाल्ल्यान ते स्ट्रेच जातले. हां, स्ट्रेच जाता.